नमस्कार. सडेतोड कार्यावळीत आज म्हजे बरोबर आसा कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस. कॅप्टन, तुका आमच्या स्टुडियोन हांव येवकार दिता. कॅप्टन, हो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरव्यू जावचो असो म्हाका दिसता. कितें जालां, गोंयचे पॉलिटिक्स न्ही फुडें सारकें मुंगरून उरलां. एक रेबो जायना, तसो रेबो जाला आनी फकत दिसता म्हणटा ती BJP. ऑपोजिशन एक तर दिसती पडना, तातूंतलें मेन ऑपोजिशन काँग्रेस जाप ना. तुमचे कोण उलयनात, इतले इम्पॉर्टंट इश्यू घडटात, ताजेर एजिटेशन जायना, रस्त्यार कोण दिसनात, काँग्रेसचो बावटो दिसना. काँग्रेसीक कोट मागपाक जर कोणाक फोन केल्यार फोन घेनात, फोन बंद आसतात लोकांचे. कितें म्हणून म्हाका कळना. सो तुजे कडेन एक बरो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक काँग्रेसीचें गोंयचे पॉलिटिक्साचेर एक स्टेटमेंट येवचो. एक सारकी तुमची भुमिका कितें, तुमचो स्टँड कितें, तुमचे इलेक्शना बाबत धोरण कितें, आनी तुमी खरेंच कितले सिरियस आसात ह्या लोकां मुखार येवचें, हो इंटरव्यूचो आमचो एक उद्देश आसा. तर म्हजो पयलो क्वेश्चन तुका कॅप्टन होच की, कॅप्टन तूं पळय जी लोकसभा जिखलो तें आमच्या दोळ्या मुखार वचून आहा. इट वॉज सरप्रायझींग आनी मोर दॅन दॅट इट इज सेन्सेशनल. तूं एका उद्योग घराण्यांतल्या एका टॉप व्यक्तीक हरोवप वॉज नोबडी हॅज थॉट दीस. तूं सावथ गोवा, तुमचे कडेन ऑर्गनायजेशन नाशिल्ली, तुमचे कडेन खरेंच पक्षांची युती जाल्या कोणाक खबर नाशिल्लें, तुमचे कडेन गांवागांवान मतां मागपाक मिटींग जातात जायनात कांयच कळना. अशे वेळार तूं सरप्रायझिंगली जिखून येता आनी जिखून येतकीर तुज्या मनान कांय उमाळे आसतले, तुजे कांय इच्छा आसतल्यो, तुका कांय दिसता आशिल्लें अशें करपाक जाय, हें सगळें जाता. तुका पार्टीन टू बी व्हेरी प्रिसायज, तूं जिखून येतकीर तुका पार्टीन रिवॉर्ड दिला. पयले सुवातेर सगळे गोमंतकाचे व्ह्युअर्सांक हांव नमस्कार म्हणटा आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, तुमी म्हाका इनवायट केलो म्हण. पयलें म्हळ्यार लोकसभाचें इलेक्शन. हांव सदांच लोकांक आभारी. लोकांनी जशें इट वॉज अ डिफरंट टायप ऑफ इलेक्शन. सारकें. एक इलेक्शन पॉलिटिकल एनालिस्टान म्हणलें दॅट इट वॉज रिपिटेशन ऑफ वॉट हॅपन्ड इन 1967 ओपिनियन पोलाच्या टायमार. हांव सदां म्हणटा, तूं केन्ना म्हज्या तोंडांतलें आयकचो ना हांव जिखलो म्हणना. आजून हांवें म्हणूंक ना. हांव सदां म्हणटा, लोकांनी म्हाका निवडून दिल्ली धाडला गोंयचे विशय आसा ते करपाक. तूं सारकें सारकें टू बी प्रिसायज. तूं म्हणटा खरें, लोकांनी तुका जिखून दिवन सारको धाडला, हें खरें सारकें. आनी प्लस आमचे जे दुसरे ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीनी जो म्हाका सपोर्ट केला, आय एम ऑलवेज ग्रेटफूल टू देम. सर, तो सपोर्ट तसो एक तात्वीक सपोर्ट आशिल्लो. कोणें तुजे खातीर झुजामाळार देवन कार्यकर्ते पळय काम करता तशें केलें ना. दॅट वॉज म्हणजे तुका एक सपोर्ट दिलो. मतां थोडी कमी स्प्लीट जाली, पूण तुका ज्या पद्दतीन लोकांनी मुखार येवन, ती कशें आसता, सपोर्ट दिवन उपकार ना, लोकांनी वोटींग करपाक घरांतल्यान भायर सरून बुथार येवन वोट मारपाक जाय, तें लोकांनी केलें. इनफॅक्ट गांवांनी लोकांनी स्वता दे ऑर्गनायज देमसेल्फ इंडिपेंडंटली. सारकें. कोणें एक पयसो घेवंक ना. सारकें. आनी कशें गमलें आमकां की जेन्ना इलेक्शन कमिशनाचे ते कॅमेरा घेवन भोंवता, तांणी बील लायलें आमचेर. सो आमी तांकां सांगलें, लोकांनी कोणेंच पयशे घेवना. आमकां खबर आहा, दे अनऑफिशियली प्रायवेटली टोल्ड अस. सरप्रायझींग. आमी इतल्या स्टेटींनी भोंवले की आमी पळयलें की लोक ऑर्गनायज करता, बट एज पर रुल्स तुजो फोटो लायिल्लो सो तुजेर बील लागतलें ते म्हणून. सो लोकांनी एक पयसो घेनासतना एक उमेदीन हें केलें. एन TMCचो एक तुमी बरो फेमस मेंबर ऑफ पार्लमेंट मिस्टर डेरिक ओब्रायन, एक दीस अननोन कॉल आयलो म्हाका. हांवें उखल्लो, आय एम डेरिक ओब्रायन. म्हणे, ओ सर, म्हणे, आय सी यू ऑन TV. आनी म्हणे, स्पेशली बॉर्नविटा क्वीज कॉन्टेस्ट आय रिमेंबर ना, आय वॉन्टेड टू टॉक टू यू. आपूण म्हणपा लागलो, कोस्टल विलेजांनी भोंवतालो, हॉलिडेजांक आयिल्लो फॅमिलीक घेवन. एवरी इवनिंग म्हणपा लागलो शॅक्सांनी भोंवतालो. सो आपूण विचारतालो, हें इलेक्शन जालें कशें. तर ते म्हणना, वी हॅव वोटेड फॉर कॅप्टन. तो म्हणपा लागलो, एक वेटर आसा शेकान, तो कॅप्टनाक आमी वोट केला. आनी एक जाणटो म्हणपा लागलो बशिल्लो, तो म्हणपा लागलो, खूब वर्सांनी आपूण ल्हान आपणाच्या ग्रँड चायल्डाक घेवन गेलो वोटिंगाक. So I want to know who is this man who pulled the grandparents out. So I said, I am ever grateful to the people. केन्नाच विसरूंक जायना.
सो लोकांनी तुका इतलो भरगोच काँग्रेसीन सुद्दां एक्सपेक्ट करूं ना. सो हांव तुका म्हजो क्वेश्चन तोच आशिल्लो, तुका जे कितें भितरल्यान तुका दिसता आसतलें न्ही की आपूण इतलें तरेन जिखून आयला, काँग्रेसीन तुका थोडें कितें तरी रिवॉर्ड करपाक जाय, तूं केला. Giving a ticket to a new person in the party, म्हाका दिसता that is the biggest reward. ती हांव सदांच आभारी पार्टयेचो की येदे व्हडले लिडर आशिल्ले तातूंतलो दे झिरो ऑन टू मी फ्रॉम नोवेर तो ट्रस्ट दवरपाक. तुका कसलीच अपेक्षा ना की तुका पार्टी प्रेसिडेंट करूं ना, तुका कितें पोस्ट दिवं ना, तुका खंयच्या कमिटीचेर घालूं ना, तुका ऑब्झर्वर म्हूण धाडूं ना, तुजे कडेन कितें तरी एक जबाबदारी. म्हाका ऑब्झर्वर म्हूण 2 फावट तांणी ऑफर केलो, 2 डिफरंट स्टेट्स, आनी हांवूय घाबरलो. आनी आय टोल्ड, आय सेड आय डोंट हॅव दॅट एक्सपिरियन्स यू नो हँडलिंग द नॉर्थ इंडिया 2 स्टेट्स. ड्युरींग एक स्टेटीचे इलेक्शन फ्यू मंथ्स बॅक दे टोल्ड मी टू बी इन चार्ज ऑफ सिलेक्शन ऑफ झिरोईंग ऑन कॅन्डिडेट्स ऑफ एक डिस्ट्रिक्टीनूच कितले हे. सो आय सेड सी आय एम नॉट एक्सपिरियन्स्ड and I recommended the name of Mr. Yuri Alemao and Mr. Amit Patkar. तो म्हणे पार्टी प्रेसिडेंट LOP तांकां कन्सिडर करा म्हणे. आनी आय रँग देम अप, दोगांयक फोन करून सांगलें अशें अशें आसा, तुमकां येतलो फोन म्हण. सो दे हॅव ऑफर्ड बिकॉज माय थिंग इज मोर की वॉट कॅन आय गीव बॅक टू माय पीपल. आय शुड नॉट बी. न्ही हांव तेच म्हणटा, वॉट कॅन यू गीव टू युअर पीपल. सो तूं पळय आपले लोक म्हणटा तेन्ना आपले लोक गोंयकार जाले, गोंय जालें, हे गोंयान भितर कितें तरी घडपाक जाय न्ही. ते कांय घडना म्हणून, आनी काँग्रेस तर कांयच घडना. सद्या आय कॅन शो यू माय दीस की कंटिन्युअस आय एम ऑन ग्राउंड. इवन आतां हांव येतालो, देर वॉज सम प्रॉब्लेम, मेजर प्रॉब्लेम in Kortani constituency. Garib log, they are asking for some help. They don't need, nobody has ever asked me for financial. That problem has to be solved. Udak na danga. Why udak na? There's a technical problem. Being an engineer, I found a solution and put it up to the PWD people. Try this solution. That is the only solution finally they told. So I am on ground. तूं काणकोण म्हण, ते फोंड्या म्हण, तूं खेड्या गांवांनी सावर्डेच्या म्हण, I am there. I don't make noise. I don't have that कितें म्हणटा ती टीम ऑफ सोशल मिडिया who will be tracking me and put ना. I don't believe in that. Yes. I believe in तूं one to फाटल्यान one. रावन काम करता, पूण हें तुजें काम पार्टी ऑर्गनायझेशनान दिसता, पार्टीच्या पॉलिटिकल कामान दिसता. कशें आसा जाणा की लोक रावतात, आमी प्रेसी जशे रावतात तशे लोकूय रावता. काँग्रेस रिएक्ट करतली, काँग्रेस ऑर्गनायझेशन बांदतली. आतां इलेक्शन आतां डिसेंबरान जातलें म्हळ्यार आतां फुडले 3-4 म्हयने भितर तुमचे कडेन सगळी बांदणी तयार जाय, ऑर्गनायझेशन तयार जाय, तुमचे कडेन कोणा कडेन युती करतलो ताजो एक आराखडो तयार जाय, तुमचे कडेन एक डायरेक्ट एक स्टेटमेंट, एक भुमिका तयार जाय. ह्या इलेक्शनाक आमी हें करपाचें आहात अशें कांय दिसती पडना. अशे वेळार तुजे सारके मनशाक एक डिसइल्युजन जावपाचें, फ्रस्ट्रेशन येवपाचें, निराश जावपाचें, अशी खूब संदी आहा, कारण यू आर अ मॅन ऑफ एक्शन. म्हाका फ्रस्ट्रेशन आसा भितर इन द सेन्स की yes, action म्हणा पळय. I come from a background, फौजी background, where you have to take it on, head on. सारकें. You know, not for something to happen. And there are a lot of issues. जेन्ना आमी गोंयचो आवाज म्हूण फॉर्म केल्लो तेन्ना थोडे 2-3 म्हयने उपरांत हांवें आमचो बरो सगल्यांक, ताका खूब गोंयचो मोग करतात आतां, स्वप्नेश शेल्लेकार, ताका एक दीस फोन केलो. स्वप्नेश म्हणे, अरे आतां खंयचो इशू आसा म्हणपा लागलो. कॅप्टन सुशेगाद, खूब इश्यूज येतले म्हणपा लागलो, जस्ट पळय. एंड टील टुडे आय रिमेंबर हीज वर्ड, देर आर सो मेनी इश्यूज. एज आय वॉज ट्रॅव्हलिंग, आय वॉज डुईंग सम रिसर्च ऑन अनदर इशू. हांव कितें म्हणटा, काँग्रेसवाले BJPक दोश दित आहात. काँग्रेस ऑर्गनायझेशन बिल्ड करून पॉलिटिकल जे पळय कितें आतां आव्हान आसा इलेक्शनाचें तें कशें फेस करतले. आतां आमी आरजीचे पळयतात, फाटले 2 दीस आरजी लिडरां भितर झगडी सुरू आहात. आनी लोक अशें म्हणटात की विरेश तांचो बोरकार MLA पळय आहा, इज व्हेरी क्लोज टू सम मेंबर्स ऑफ काँग्रेस, ते ताका फाटल्यान आहात. म्हणजे आरजी ताका घेता तुमी विरेशाक. वॉट इज युअर फायनल टेक ऑन आरजी? कारण ऑर्गनायझेशन बिल्डअप करपाक जाय, लोकां कडेन युती करपाक जाय, पॉलिटिकल एक स्ट्रॅटेजी आखपाक जाय. ना पळय, इट्स अ डिफरंट पॉलिटिकल पार्टी आनी तांचे भितर कितें डिफरन्सीस आसा ते इट्स नॉट रायट फॉर मी टू कॉमेंट.
बट आय नो विरेश पर्सनली, आतां जे आवय बापायक वळखता, बरे घरांतलो भुरगो, ही वॉन्ट्स टू डू समथींग गूड. लोकसभाच्या टायमार तो भरपूर म्हज्या एगेन्स्ट काम केलां. डिस्पायट दॅट आय हॅव रिस्पेक्ट फॉर हिम. वी हॅव नॉट मेट आफ्टर दॅट. म्हाका दिसता खंय चुकून खंय बेश्टे वी मस्ट हॅव क्रॉस दीत. बट दे शूड सॉल्व देअर ओन प्रॉब्लेम. आरजी आणि तू, मनोज आणि तू, यू आर व्हेरी क्लोज. तुम्ही 17-18 वर्सां काम केलां आनीक अचानक तो तुज्या अगेन्स्ट एक एसटी कॅन्डिडेट घालता. म्हणजे ऑपोजिशनान एकठांय येवन जिखपाची ही पळय एक स्ट्रॅटेजी आसता ती आरजी दाखयत ना. तो फ्रेंडशीपय मानना, एक पॉलिटिकल एक बरें एक मनीस जिखून येवचो हे हो निकशूय पाळना. ना ताजेर हांव कांय कॉमेंट करिना. बट आय ओन्ली वॉन्ट टू टेल hatred politics don't last. It will last for maybe some time. सारकें. हिस्ट्री विल बेकन की आमी हेट्रड इगो घेवन खंय वेतले. आमी तर लोकां मदीं काम करपाक आयला, बरेपण करपाक, आमचे गांव सांबाळपाक जाल्यार सगळ्यांक एकठांय करपाक म्हणून आमी फुडें वचपाक जाय. सो तूं म्हणटा ही हेट्रेड अगेन्स्ट द आउटसायडर्स, हेट्रेड अगेन्स्ट आपलेच लोक, आपल्याच इगो लोकांचे. इगो 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 इशू घेवन बसप. सी आतां पळय, आमी भायले येता ते ल्हान मनशांक तांकां आमी हेट्रड दाखयता, तांकां खोटो मारता, तांकां हेट्रड. बट ते मोठे मनीस आहा हू आर चेंजींग द डायनॅमिक्स इन गोवा, तांकां आमी कांय करिना. वी हॅव टू आस्क आवरसेल्फ स्वता. सारकें. सो आरजीची पॉलिसी चुकता अशें दिसता तुका? आय वुडंट लायक टू. दॅट इज देअर फिलॉसॉफी. ना पूण हांव तुजे कडेन कसो उलयतां, हांव तुजे कडेन उलयतां एक पॉलिटिकल मॅच्युअर पॉलिटिशियन जो गोंयच्या बद्दल ताका एक उमाळो आसा. सो तुजे कडल्यान आमी क्वेश्चन विचारतलेच. यू आर ए पॉलिटिकल पर्सन, यू हॅव टू टेक ए स्टँड ऑन वेरियस पार्टीज. सो आरजी पार्टी फाल्यां तुमचे कडेन जर आयले चल युती करया, जाल्यार तुजे कडेन एक क्लियर थॉट आसपाक जाय न्ही की आरजी कडेन आमी युती करप काय ना. आरजी कडेन हेट्रेड आहा, आरजी कडेन इगो इशू आहात, आरजी आपल्याल्याच पार्टींतल्या मेंबरांक अशे तरेन वागयता. जिल्ला इलेक्शनाच्या टायमार वेन तांचे कडेन अलायन्स करपाचें हें, सो तेन्ना हांवें स्पश्ट करून विदावट अनएम्बिगसली येस हांवें सांगुल्लें की वी कॅनॉट हॅव अलायन्स विथ द पार्टी जेन्ना ते दे आर एस्पाउजिंग हेट्रड. दॅट इज वन. सेकंडली, सम ऑफ द लिडर्स कंटिन्युअस काँग्रेसाक एब्यूज करीत आसा, गांधी फॅमिलीक एब्यूज करीत आसा. सो वेर इज द रूम? सो थोडे लिडर आशिल्ले ते हांवें एक्सप्लेन केले. लायक फॉर एग्जाम्पल लिडर ऑफ ऑपोजिशन, आमचे तिनूय MLA तांकां आशिल्ले, बट तांकां एक्सप्लेन केले, ते म्हजें समजले. दे अंडरस्टूड माय पॉयंट ऑफ व्यू. पूण तुमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन हय, युरिया आलेमांव हो काँग्रेसीच्या मेंबरां परस ही इज मोर क्लोज टू विरेश बोरकार. ताजे maybe ताजे in ते हेजिटेशन जाल्लें, तो केन्ना काँग्रेसी मेंबरा फाटल्यान धांवन गेल्लो आमी पळोवना, पूण तो विरेशा खातीर धांवन गेलो. ना म्हाका दिसता मे बी द क्लोजनस इन द असेंब्ली ऑर मे बी एज लिडर ऑफ ऑपोजिशन तो ही ट्रायज टू टेक्स द MLAs टुगेदर. मे बी त्या पासत क्लोजनस आसतलें. कॅप्टन, दुसरो म्हजो क्वेश्चन इज आम आदमी पार्टी. तुज्या इलेक्शनाक आम आदमी पार्टीचे दोनूय आमदारांनी तुका सपोर्ट केलो आनी काम केलें तुजे खातीर. म्हणजे अशें तरी म्हणटाले, अशें तरी म्हणटाले की काँग्रेसी परस चड काम ताणें केलें म्हणून. नो, देर इज नो डावट. कॅप्टन वेन्झी विएगस आणि क्रूज सिल्वा खूप काम केलें ताणें. बट इमिजिएटली आफ्टर दॅट या एंड स्पेशली एज इंडिया ब्लॉक आमी फुडें आयिल्ले, हय, तो जेन्ना केजरीवालाक जेलीन घालो बिकॉज ऑफ द लिकर स्कॅम, आनी तेन्ना हरियाणाचें इलेक्शन येवपाचें आशिल्लें आनी काँग्रेसा भितर आनी आम आदमी भितर ही युक्ती जाली थंय. एनावन्सूय केले इतल्यो सिटी, म्हाका दिसता 6 सिटी कितें तांकां दिल्ल्यो, बाकीचें सगळें जाल्लें. एंड देन वेन ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन केजरीवाल कम्स आउट एंड फर्स्ट थिंग ही ब्रेक्स द फर्स्ट वर्ड्स वॉट आर इज टू break the alliance. So that was surprising. Yeah. Why it was. And after that continuously आता जेन्ना against SIR जेन्ना आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी एक पदयात्रा काडली बिहाराक आनी गूड सपोर्ट आयलो, तेन्ना विदाउट रायम ऑर रिजन
Kejriwal makes a statement, Gandhi family should be in jail. हय. There is no हांव connection. हांव तुका तेंच म्हणटा तांची नॅशनल पार्टी आनी तांची लोकल पार्टी इज क्लोज टू काँग्रेस. जर तांचे नॅशनल लेवल पॉलिटिक्स जर चुकलां, नॅशनल लेवल पॉलिटिक्स जर फुडें वचना, वाय नॉट टेक देम इन युअर पार्टी? No, it is not question of us. They have to take a call. The MLAs have to take a call. Plus, they have to consult their supporters also. Because अशें जायना की तांचे supporters ना आसा, पूण well ते wishes तांणी आसा. जर मेसेज तुमकां धाडलो जाल्यार तूं फुडाकार घेवंक शकता, हे दोग जाणां घेवया म्हणून. See, being a national party, we will definitely take this proposal and ओके. to our national leaders. How- Because it can have a bearing across India. So, अशा proposal आसा. पळय तांचे 6 जाण फुटले MPs, तुगेले कलीग ते गेले बीजेपी. They're totally compromised. I see their behavior. I see their behavior there. हांव जाणो तांकां कशें मॅनिपुलेट करता. आनी दुसरें, आय एम नॉट टेकिंग द सायड ऑफ आम आदमी पार्टी, बट हे पळय गेल्यात ते हय. तांचेर कितें रेड, तांचेर आनी कितें, जे मनीस बीजेपीक अटॅक करताले की अजून तुमचे कडेन कितें हें जावंक ना, राघव चड्डा म्हणटा आपणाक विकतो घेवपाक, आनी तोच वेता, दुसरेय वेतात, तांचे मेन स्ट्रेटेजिस्ट वेता. सो एक डावट येता दॅट वर दे फोर्स टू जॉईन or were they, see, you have to have that ideology, by forced to? some similarity in ideology. Sir. So that is why jenna Congress पूण आयडियोलॉजी अशें आम आदमी पार्टी आनी बीजेपी कितें तुका दिसता फरक? same ideology. If you go back to ISC movement in Delhi, सारकें. that ISC was not to, it was only to dislodge Mrs. Sheila Dikshit, Sir, who was okay. going into the election as the fourth time कशें firstly. सो हो ही फिलॉसॉफी तांचे गोंयचे आमदारी पळयतात. So त्या टायमार एक तो मातशे मूवमेंट रायटिस्ट जर तुका दिसता आम आदमी पार्टी आसा जाल्यार गोंयचे हे तांचे दोनी मेंबर मातशे रायटिस्ट. म्हाका दिसता डीप इनसाइड they don't agree with the philosophy of काँग्रेस. no the Aam Aadmi. Because Aam Aadmi philosophy is more with BJP or RSS. Yes, but the local MLAs? Local MLA, I don't think so, but since they have been part of that thing, खंय ना खंय म्हाका दिसता they will have to do a rethink. There are some various aspirations. एक aspiration तुका party president जावपाक जाय, because you will be given a free hand to plan the election. Organization plan करपाक शकतात. दुसरें काँग्रेसीक फुडलो प्रोजेक्शन एज ए चीफ मिनिस्टर कोण तरी जाय, अजून तरी कोण दिसती पडना पार्टीन भितर. तो सारको चीफ मिनिस्टर जातलो, जिखून येतलो, पार्टेक एक दिशा दितलो गोंयांत. सी, हांव त्याच खातीर भितर हांवूय एक हुस्को जाता म्हजे भितर. हय. कित्याक जें पोजिशन जाय न्ही तें इलेक्शनाच्या मागीर आमी करया. यू हॅव टू वर्क फॉर इट, यू हॅव टू स्लॉग फॉर इट, सारकें. यू हॅव टू गिव युअर ब्लड एंड स्वेट. सारकें. कितलेय तर तुवें म्हणे ना फक्त पयशांनी जिवंक जाता, आय डोंट एग्री विथ इट. सारकें. लोकांक तुवें पयशांनी विकतो घेवंक जायना. दे हॅव टू वोट, यू हॅव टू कनेक्ट विथ द पीपल. तुजें इलेक्शन जावन तूं सावथ गोवा भोंवता, तूं सावथ गोवा लोकां कडेन करेक्शन तुजें उरलां. सावथ गोवा लोकांतले पळय बारीक आय बारीक डोंट लिडर वेस्ट अ सिंगल डे, कंटिन्युअस. तूं बारीक बारीक पळय लिडर आहा तांचे तूं कॉन्टेक्टान आहा, ते तुजे कॉन्टेक्टान आहा. हय. तांचे उमाळे कितें, ते कितें म्हणटात काँग्रेसीन कशें वचप मुखार. कारण तांचे अजून भितर मेरेन आफ्टर लिबरेशन ऑफ गोवा आनी आफ्टर ओपिनियन पोल स्पेसिफिकली साश्टीकार and South Goa people, they decide about the future course of action of the Congress. ते सदां म्हणटात काँग्रेसीन अशें वचपा जाय, काँग्रेसीन ही वाट धरपा जाय. हें सदांच सावथ गोवा चड करून साश्टी ठरयता. तुजे कानार तें पडना तांचे उमाळे. आसा आय एम इन टच. दे ऑल्सो कॉन्टॅक्ट मी. दे वॉन्ट मी टू प्ले वन रोल. आमी तुका थंय धाडलेलो आनी तूं आवाज करता लोकसभान, वी आर हॅपी विथ वॉट यू आर डुईंग. आय से आय विल कंटिन्यू दॅट. येस. But I don't want to get into this, aspirational politics. What role they expect from you? They expect me, To guide the Congress? To fight for Congress? To give a direction? Direction. Because I'm connected with them. पर हे काँग्रेसचे डायरेक्शन कशें आसचें? म्हाका पळय, हांव तुका कोणाचें नांव घेना, पूण कॅप्टन म्हाका तुजे कडल्यान जाय, आमचे लोकूय पळयतात, कशें काँग्रेसीन मुखार वचचें अशें तुका दिसता? आतां हांवें म्हणलें तशें 6 म्हयने भितर असेंब्ली इलेक्शन जाता. आमी सदां म्हणटा काँग्रेस इज एन आयडिया. काँग्रेस वॉज बोर्न आउट ऑफ स्ट्रगल.
Congress is an Struggle idea. is the only nice way. talk. Yes. आणि इतले इश्यूज आसा वी हॅव टू बी ऑन द स्ट्रीट्स एवरी डे स्मार्ट मिटर पळयता बट तुमच्याकडे ऑर्गनायझेशनच ना. Organization तुमच्याकडे आसा. MLA 3 जाण आसात, तेय काम करना, तांची तोंडां वेगवेगळे कडेन. तुमचे कडेन असेंब्ली जाता तेन्ना सारकें कोर्स ऑफ एक्शन ठरना. असेंब्लीन भितर मातशें तुमच्या लिडरांचे आनी बाकीच्या लोकांची तोंडां वेगवेगळे कडेन आसचे दिसतात. बट सारकें प्लॅनिंग ना, ऑर्गनायझेशन ना आनी स्ट्रॅटेजी ना. ना पळय आय थिंक सो बेटर लेट देन नेवर. फर्स्ट ऑफ ऑल सगल्यांनी आमी बराबरी बसपाक जाय. हांव कोणा कडेन उलयल्लो एक बरो व्हडलो लिडर, हांवें म्हळें आमचे मिलिटरीन कितें आसता न्ही, दोग जाण टॉप मिलिटरी लिडर्स आर नॉट डिफरन्स ऑफ दीस रुमान बंद केले, मारले एकामेका भायर येताना हात घट धरून सिग्नल सेंडिंग टू ऑल द बॅटेलियन. सो अशें तूं कित्याक करना? सो अशें सगळे लिडर घेवन बसपाचें आनी मारामारी कर म्हणना, पूण भायर येवन बाबा चल आयच्यान आमी Exactly. एकजुटीन आमी चल फायट, लेट्स फायट. maybe I think so that is the last resort and maybe I'll have to do that. ओके. पूण तूं आतां पळय हायकमांडा मेळ्ळें, तूं म्हणटा तुजे कडेन उलयलें, तुजे कडेन तांणी कन्सल्ट केल्लें गोंयचे बद्दल, तातूंत थंय कितें डिसिजन जाला? ना they took my views. म्हाका आपयलो फोन आयलो, they knew I had come for some other days. हय म्हणपाक लागलो तुका आपयला अमक्या टायमार हय यू बरं हांव गेलो आनी आय फेल्ट नायस. कित्याक गोंयांत कितें इंडक्शन जाता आमकां विचारनात, बट थंय दे व्हॅल्यूड माय सजेशन. आय सेड दीस इज द थिंग, दीस इज द थिंग. गोंयांत इंडक्शन जाता तुका विचारना कोण? ना माय ओनली थिंग इज म्हाका विचारी नाका. हय तो पळय कार्यकर्ता आसा 5 वर्सां तो वतान पळय आनी पावसान पळय भोंवता, ताका विचार आय एम ब्रिंगींग मिस्टर राजू इन टू द पार्टी, इज इट ओके विथ यू? करेक्ट. इज हीज आयडियोलॉजी अँड फिलॉसॉफी मॅचिंग विथ दीस? सारकें. ताका कार्यकर्त्याक सांगता पळय वो घे तकलेर घालता या बीजेपी भशेन जालें. which I have had difference of opinion. I have conveyed to leaders in Goa की पळय I will stand by you all. तुका खंयच्यो पार्टी आतां काँग्रेसीन भितर आयिल्ली जाय युतीन करपाक पण किंवा एक- डिझॉल्व एक- तुवें भितर तांणी सामील जावपाक? एक आमचो अलायन्स ऑलरेडी आसा गोवा फॉरवर्डा बरोबर. हय There has been talk of merger. I am not qualified to comment on that. येस. They are पयशी जाल्यार they were all congressmen. They are not different. येस. Yes, 2017 they went with BJP and that is why that element of doubt and distrust came in. Maka is the last few years they have stood by Congress and even in Lok Sabha, Assembly Lok Sabha, and I have said, not my personal opinion, but since there was a alliance, we should go ahead. Mergeraचे leaders to take a decision on that. दुसऱ्या पार्टीकडे ना पूण ते मर्जर जावपाक तयार आहात? नो आय हॅव नेवर आस्क्ड हिम, बट आय नो दॅट इतलो तुमचो न्यूज येता म्हणजे पूण मागीर ते हे पळय इलेक्शन लागीं आयलां, हांव तुजे कडेन उलयलो आरजी बाबत, हांव तुजे कडेन उलयलो आम आदमी पार्टी. गो फॉरवर्ड ते जर तुका रावपाक ते जर सिग्नल धाडटात तर भितर घेवपाक कितें हा प्रॉब्लेम? म्हाका केन्ना दिसता तरी घेवचोच पडटलो न्ही. आतां स बरे इलेक्शनां आयल्यात. नो वी हॅव टू गो अहेड विथ गो फॉरवर्ड. देर इज नो अदर वे बिकॉज 2021 इफ आय एम नॉट मिस्टेकन इट वॉज 2nd or 4th of December 2021 when that alliance was stitched in Delhi. येस. I have that image in front of me when that tweet जाल्लो पळय तो. येस. ताज्या उपरांत इट्स बीन अ लॉंग वे नाव. 6 वर्सां वी हॅव कम एंड नाव वाय देर इज अ टॉक अबाउट अबे तो जाय तो नाका. नो दे हॅव बीन एन अलायन्स, वी गो अहेड विथ अलायन्स. I made it clear even during Zilla Alliance and election. merger? Merger, they should come up with the proposal, or somebody from Congress should tell why don't you merge. Whether it is acceptable, maybe back channel talk. हांव तुजे कडेन उलयता तेजें तुजे कडेन पळय आतां पार्टी दीस इज सिग्नल टू द वोटर्स. आमी घट, आमी सगळे एका विचाराचे लोक, आमी इलेक्शन फेस करपाक आयल्यात आनी ताजे खातीर चल गोवा फॉरवर्ड भितर येता यो, आम आदमी पार्टी भितर येता यो,
तुमकां आरजी तुम्ही म्हणलें तशें डिफरन्स ऑफ ओपिनियन पॉलिटिक्स जर तांचे वेगळे आहा तुम्ही सांगात ही आमची लायन तुम्ही घेतले तुम्ही येत नाल्यार तुमचो MLA येता अशे तरेची एक स्ट्रॅटेजी करून गेले शिवाय लोक तुमचेर कित्याक विश्वास दवरतले. दॅट एग्रेशन म्हाका दिसता इज मिसींग. दॅट एग्रेसीव दीस ओके तूं येता इवन सांग वी वील टेक द टॉक सायड ऑर बॅक चॅनल ऑर थर्ड मनशाक धाडून हें करपाक आय इट्स हॅपन्स इन मिलिटरी. झगडी स्टार्ट जाली विथ अस एंड द नेबरिंग एनिमी बट देर इज अ थर्ड पार्टी हू इज टॉकिंग अरे बाबा दिस इज द थिंग दे विल फिनिश यू मातशें एक्झॅक्टली दीस हॅज टू हॅपन. पूण तुमचे कडेन असं कोण ना गोंयान अशें चल्लां जाल्यार आय एम नॉट इन पिक्चर. बट देन वाय डोंट यू टेक इनिशिएटीव. हांव तुजे कडेन गोंयच्या उमाळ्यान उलयतां पॉलिटिक्साच्या. Maybe with this, after this, maybe when I walk out of the studio, the first call will go. ओके कॅप्टना कडेन एक एक्शन आहा पूण कॅप्टना भितर एक गोंयचो उमाळो गोंयचो मोग आसा. Goa comes first for me. एक्झॅक्टली Goa comes. सारकें. It is because of Goa this accidental entry into politics. ते हांवें केन्ना गोंय ना जाल्यार आमी ना. सारकें. कोण तर चित्ता अरे गोंयचें कांय जायना रे आमी. तुवें बरें सांगलें गोंय ना जाल्यार लोक ना जाल्यार आनी कितें उरलें. हांव सदां म्हणटा दो इट वॉज कॉयन्ड इन 2017 many people are uncomfortable. I was the first one जितलो हांवें विजय सरदेसाईक अटॅक केल्लो बिकॉज ऑफ वॉट एवर मुद्दे रिजनल प्लॅन अँड ऑल बट ताणें तो मुद्दो काड 2017 ती थीम ही हॅड कॉयन्ड द थीम गोंय गोंयकार गोंयकारपण. दॅट इट सेल्फ इज इनफ फॉर अस टू गो अहेड. हांव म्हाका दिसता इतल्याचेर आमचो इंटरव्यू सोंपोवया आमी की आमी चिंततात कशें एक जर्नलिस्ट म्हणून आमकां ऑपोजिशन स्ट्रॉंग जाल्लें जाय. कारण जर्नलिस्ट आमी जे कितें स्टँड घेतात आमी जे कितें भुमिका घेतात उबे रावतात तेन्ना आमच्या फाटल्यान कोण तरी उबो रावचो पडटा. एक पॉलिटिकल शक्त जसो मनोहर पर्रीकार करतालो तो उबो रावतालो तेन्ना कार्यकर्त्यांक बळ मेळटालें NGOक बळ मेळटालें जर्नलिस्टांक बळ मेळटालें. हें बळ आज मिसींग. हें बळ तुजे सारके लोक येवन आमकां बळ दितले अशें आमी वाट पळयतात. हें बळ तुजे सारको मनीस येतलो एक युती करतलो एक घटमूट ऑपोजिशन उबें रावतलें एक घटमूट शक्ती उबी रावतली फुडल्या इलेक्शना मेरेन अशें आमी एक चिंततात. आनीक त्या नजरेन एक रायट थिंकींग फोर्स पळयता तुजे कडेन कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस तुजे कडेन पळयता. आनी म्हाका दिसता ही तुजे पळय कितें अपेक्षा हे पळय एस्पिरेशन्स पळय लोकांचे आहात ताका तूं पुराय करतलो. हांव एकूच सांगता आमचे तिनूय MLA there is a lot to learn from them. I have personally learned. तिगूय फॉरवर्ड थिंकींग इंटेलिजंट स्पेशली जेन्ना हांव सदां सांगता नॉर्मली हांवें पळयलां पॉलिटिक्सान एकटो दुसऱ्या लिडराक केन्ना प्रेज करचो ना. दे लूक इट एज नो आय डोंट लूक एट देम एज अ थ्रेट. एल्टन डिकॉस्टा तो वेता गांवान वेता नांवान लोकांक वळखता. I have learned from that. Yes, this is it. Yuri Alamo, sharp in his planning, strategy. Carlos Ferreira, homework करता कायदे कशें करता. We have got 3 तुमचे MLA बरे आहा ऑर्गनायझेशन जाय लेजिस्लेटिव्ह पार्टी जाय Only amalgamation. आनी आमकां जाय फुडले इलेक्शन मेरेन एक घटमूट ऑपोजिशन पार्टी. म्हाका दिसता आमी करया तें. व्हेरी नायस. And we will bring the other opposition people also together because finally it is Goa. It is not for power. थँक यू कॅप्टन. तूं मुद्दाम आमच्या इंटरव्यूक आयलो ते बरें मदीं मदीं मातशें तुवें डॉज करपाचो क्वेश्चन प्रयत्न केलो पूण हांव तुका परत परत लायली हाडटालो कारण आमकां जाय आशिल्ली तुजे कडेन एक जाप ऑपोजिशन युनिटी कितले मुखार तुमी इलेक्शन मेरेन व्हरतले. थँक्यू व्हेरी मच. पळयत रावात गोमंतक TV. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है.